धारजी साहेबांना प्रश्न काढलो की अवेअरनेस प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड ऑल ओव्हर गोवा. आणि अवेअरनेस प्रोग्राम जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य त्यानंतर काउन्सिलर अग्रिकल्चर असे लोक तातूंत इन्वॉल्व जाले, फिशरमॅन स्पेशली. कारण हांच्या माध्यमांतल्यान ते लोकांपर्यंत पावंक जाय. आनी म्हाका खूब वायट दिसता कारण खुबशे पंच ना खुबशे काउन्सिलर ना आसपाक जाय, गरज आसता. सुधीर येवळकार किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा माऊली मुनींचो किंवा आमदार हे सगळे कडेन घराघरा पावंक शकना. घराघरांत जर पावले आज कितली भुरगीं आसात तांचे प्रत्येक घरांत हे पावले जाल्यार तो अवेअरनेस कॅम्प तुमच्या घरापर्यंत पावपा खातीर हे सगळे लोक आनी बरोबर टिचर आनी टिचर म्हणटकीर जाय. नाजाल्यार हे जावंक शकना. कारण एम माननीय पंतप्रधानान जे 2030 केलां ते 500 gigawatts. ऑफकोर्स वी हॅव ऑलरेडी कंप्लीटेड 300 gigawatts आणि 200 gigawatts आमकां येता 3 वर्सां भितर करपाक जाय, 4 वर्सां. आणि टार्गेट इज टोटल टार्गेट बाय 2047 इज 1700 gigawatts. आणि जर हे सगळे आमचे सक्सेसफुल झाले असतात जाल्यार सबंद भारतांत जी थर्मल पॉवर आसा म्हणजे कोळशापासून जी पॉवर आमी तयार करता जी आमी आतां वापरता, आमकां सगळी जी वापरता तितली मॅक्झिमम इज कोळशापासून. आणि हे जर बंद जातलें जाल्यार प्रत्येकान आपल्या घरापुरते मर्यादीत रावचें, प्रत्येकान ताजें प्रशिक्षण घेवचें. इतलेंच त्याच बरोबर अवेअरनेस कॅम्प्स घेवन गांवांत सरपंचांनी घेवचे, पंचायती घेवचे, टिचरांनी घेवचे, कारण ताची गरज. आणि ते करपा खातीर आमचो डिपार्टमेंट आसा. तुम्ही जर आमच्या डिपार्टमेंटाक कळ्ळें आमचो एक कॅम्प आसा, आमचे एक मनीस धाड, आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान तुमचो मनीस येता, आमचो मनीस येता, तुमकां सगळें एक्सप्लेन करतलो आनी तुमकां सांगतलो कितें फायदो कितें. एक घराक आमी 3 kVA जर तुम्ही घालतले, रूफटॉप सोलर योजना हे घर आसा बांदलें जी साधारण दर 80 स्क्वेअर मीटर 2 बेडरूमांचे जाल्यार ताजेर आमी सोलर कितले घातलो 3 kVA तुमकां गव्हर्नमेंट 78,000 रुपया दिता. आणि तुमकां खर्च कितलो जाता साधारण 1,60,000 रुपया. 1,60,000 तुम्ही हे सगळे जाता. आणि तुमची रिकवरी ही जी आसा उरिल्ले पैशाची ती बरोबर 3.5 वर्सांनी जाता. कार्यावळी पळया, हिशोब तर सुद्धा पळया. म्हणजे तुमकां 3.5 वर्सांनी तुम्ही जो रूफटॉप सोलर जाता ते सगळे फ्री जाता. जर डे 1 पयलीं म्हणजे तुमची जेवण जाता. आणि तुम्ही जे लोन घालता किंवा आपले पैसे भितर घालता ते पैसे जर वाशीत जातले जाल्यार तितले हेतून जावंक शकता. आज हांगा मुद्दाम हांगा काय मोठे मोठे जागे ना, पूण नक्की हांगा हावसिंग कॉलनी खूब आसा. म्हाका आनी म्हणजे म्हायती प्रमाणे आमच्या वास्को एरियेत हावसिंग कॉलनी सुद्धा आमची स्कीम आसा. फक्त हावसिंग कॉलनीची सोसायटी जी आसा ताणी फुडें सरपाक जाय. आणि त्या खातीर म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष आज हांगा आसा. कारण हे सगळे जर करतलो तांकां कन्विन्स करतलो जाल्यार काउन्सील आनी म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्या खातीर अवेअरनेस करता आसतना ह्यो गोष्टी म्हत्वाच्यो. आज कुसुम ए आसा, कुसुम बी आसा आनी कुसुम सी आसा. कुसुम सी ही गव्हर्नमेंटाची स्कीम. कुसुम बी म्हणजे तुमचे जर अग्रिकल्चर आसा, तुम्ही जर वास्को रावले, वास्को काय व्हडलेशें अग्रिकल्चर आसतना पूण वास्को राविल्ले मनशाचे गांवांत जर घर आसा जाल्यार तांचे अग्रिकल्चर आसूं शकता. कारण पेडणेचे लोक खूब आसा म्हणजे म्हायती प्रमाणे. आणि तांचे जर गांवांत ते आसा जाल्यार नक्कीच कुसुम बी तुमकां फायदेशीर आसा. कुसुम बी इज द स्कीम वेर गव्हर्नमेंट वील प्रोवायड यू द वॉटर पंप्स एट फ्री कॉस्ट. म्हणजे 2 हॉर्स पॉवर ते 8 हॉर्स पॉवर पर्यंत तुमकां गव्हर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां पंप दितले, जो तुम्ही घरा कडेन वापरता. तुमकां ताजेर चार्जीस ना.
आणि जे बिल तुमच्या महिन्या 1200 रुपये येता किंवा 1100 रुपये येता ते तुमकां मायनस जातले. म्हणजे तातूंतल्यान शेतकऱ्याक फायदो. दुसरो फायदो असो आसा शेतकऱ्याक की कुसुम समजा तुम्ही एक शेत रोयता किंवा तुमचे कडेन म्हागायती आसा आणि थोड्या भागात तुमचे कडेन कांयच ना जाल्यार तुम्ही थंय सोलर पॅनल घालून सोलर फार्म तयार करू शकता. ज्या कडेन गोवा गव्हर्नमेंट मिनिमम रेट तुमकां दितले 3 रुपये हेक्टर पैसे आणि तातूंतल्यान 5 वर्सां तुमची सगळी रिकवरी जाता आणि जे पयशे जे तुमकां येता ते मागीर प्रॉफिटेबल आसता. लक्षात म्हणजे तो जो शेतकऱ्यांचो धंदो आसा आज तो परवडना. कारण कोणूच आज रायस फील्ड जे आसा ते ऑलमोस्ट बंद जायत आसा. कित्याक बंद आसा कारण तांकां ते परवडना. आनी तुमी जर कुठ्ठाळे सायडीन वचत जाल्यार कितलीशीच आमची शेतां पाडत आसा. आमी पयलीं वयल्यो कुणग्यो ज्यो आसताल्यो गवनाचे करून तातूंत शेत म्हणजे आमी वेळान गेल्या नंतर आमकां दिसता तेन्ना चडश्यो अश्यो कुणग्यो आशिल्ल्यो की त्या कडेन पावसांत आमी शेत रोयतात. पूण आज ते आमकां दिसना. पूण त्या जाग्यार तुमी हें चालू करूंक शकता. म्हणजे अश्यो खुबश्यो गजाली आसा ज्यो कुसुम येता आणि त्या खातीर आज तुमकां हांव लेक्चरूय येतले. आमचे जे इंजिनियर आसा किंवा आमचे जे इतर सरकारी अधिकारी आसा ते तुमकां लेक्चरूय दितले आणि तुमी तातूंत इंटरेक्शन करपाक जाय. तुम्ही हांगा बसपाचें ना. तुमकां दिसता की हें आपल्याक आतां कळपाक जाय जाल्यार ताका क्वेश्चन विचारपाक जाय. अवेरनेस हो कसो आसा उलयलो जाल्यार ताका ओगी एक शब्द घालून आपूण ओगी रावलो ताका अवेरनेस म्हणना. अवेरनेस म्हणजे कितें तुम्ही प्रश्न विचारप जाल्यार आन्सर दिवपाक जाय. तेन्ना खरो विशय प्रत्येक मनशाक कळटा आणि त्या खातीर तो प्रयत्न करचो अशें तुमचे कडेन म्हाजे म्हायती प्रमाणे वास्कोन आमी प्रोजेक्ट घेतला. जो वास्कोन आमी फायर स्टेशन घेतला, पोलीस स्टेशन घेतला, तिलक मैदान घेतला, गोवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर घेतला, गव्हर्नमेंट हायस्कूल न्यू वाडा, ITI वास्को कोर बिल्डिंग आणि पोलीस फायर हे सगळे 30 मेगावॅटाचे हातून म्हज्या म्हायती प्रमाणे कमीत कमी 2 मेगावॅट हे गव्हर्नमेंट बिल्डिंगाचेर तयार जाता. आणि दिस इज अ वेस्को मॉडेल. अपार्ट फ्रॉम दीस तुमचे जर कितें फीश मार्केट आसा जशें आमी पणजे जो बाजार आसा मेन बाजार तो पणजे बाजार जो आसा मेन मार्केट ताका आमी अंडर वेस्को मॉडेल 600 KVA हो ऑलरेडी प्रोजेक्ट तेंच्यान केला वेस्को मॉडेलान आणि तोही येत्या म्हयन्यात चालू जातलो. आमचे aim is to complete 150 by 2027. I don't know whether it is possible or not. आमचे इंजिनियर आम्ही काम करतात आणि नक्कीच ह्याच्या आधी पुढे वळतले. आम्ही वॉच आमकां फुकट मेळटा आमकां वालोर पडना. एवरी डे देर इज सनलायट स्पेशली इन आवर ब्युटिफुल गोवा. Today Norway there is no sun in Norway, another country. But we are lucky in our country. There is sunrise, there is also sunset afterwards. हे आम्ही कसे यूज करपाचे, हे उपयोगी कितले आसा, पैशांची कशी बचत जाता हे स्किमी प्रमाणे हांव समजता लोकांमध्ये आमचे पंचायतीनी आमचे म्युनिसिपालिटीनी जे लोक अधिकारी आसा जावं ते कॉर्पोरेटर आसा जावं ते आमचे पंच आसा सरपंच आसा हे लोकांमध्ये तेणी हे पावोवपाक जाय. तेन्नाच हे खरे संदेश लोकांमध्ये वयतलो. डिपार्टमेंटाक आनीकूय सांगपाक सोदता यू हॅव टू हॅव अ हँड्स ऑन अप्रोच. तुम्ही स्वतःचे टार्गेट दवरपाक जाय. उमके वेळेर उमके लोकांक आमी दितले हो आमचो बजेट जावन आसा. नाजाल्यार बाकी स्कीम योजनेचे फ्लोटींग उरतले थोडे जाण फायदो घेतले आनी लोकां कडेन ते पावना जे तरेन पावोवपाक जाय. बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल स्कीम इफ यू आर रियली गोइंग टू वर्क ऑन देट. दॅट्स वाय तुम्ही स्वतःचे लोकां कडेन वयचे पडटले. इवन दो सरकार तुझ्या दारी आमी म्हणटा एक भाशेन सरकार तुझ्या दारी आणि रिन्युएबल एनर्जी तुझ्या दारी म्हणजे सूर्याची एनर्जी तुम्ही यूज करता हे दिसून येतले. हे खऱ्यांनी आम्ही लोकांकडे व्हरपाक जाय बोथ ऑफिसर्स एंड द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. तेन्नाच ताका महत्व येतलो. आज आमकां एक म्हायती आसपाक जाय. आमी
आताच आम्ही जेन्ना माननीय प्रधानमंत्रीचे भाषण सुद्धा ऐकले कसे आम्ही आज याद करता इवन आफ्टर 150 years आमकडे ते झुजपाचो जो स्पिरीट आसा भारतीय म्हणून तेन्नासून आज तो कमी जावंक ना. आज सगळे आमचे भुरगे आहा तांकां मोस्ट ऑफ देम बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडन्स. लोकांनी कितें त्याग केले, लोकांनी आपले जीवन तितून दान केले, मेले, सॅक्रिफायस केले, तर तांकां एक खबर आसना. सो असले कार्यक्रम करता तेन्ना तांकां एक म्हायती मेळटा म्हणजे वंदे मातरमसून कितें कितें मेसेज येता ती. आनी तेन्ना हेय खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम, होय खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम हांगा जालो आनी तेजोय संदेश तेणी सगळी कडेन पावपा जाय. हांगा फक्त कोण येयला तेच न्हू, बाकीच्यांनी हो संदेश पावपा जाय. हांव उलयतां ते पावयतले म्हणून. गेला हिंगा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे उलयतना म्हाका याद जाता सुजिना सांगतालो तेन्ना हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो. गेला हांवें फॉर्म केली तेन्ना टू यूज नॅचरल एनर्जी हेंचे फायलीचेर पयल्यार मेळटले. इवन एट दॅट टायम इन 1997 आय थिंक बिफोर 1997 if I'm not mistaken. So गेला एजन्सी तेन्ना फॉर्म केली. आज सेंटरासून हे प्रोग्राम तुमकां येता, सेंटरासून फंड्स येता आनी सबसिडी जी मेळटली with a combination of both state government subsidy as well as central subsidy as I understand. So with this you will get more subsidy. हे लोकांक खऱ्यांनी तुम्ही हे करून दिवपा जाय. हांव माझे पंचायतीचे हांगा व्हिडिओ ईमेल आसा तेजे तर्फे आनी हांव माझे पंचायतीकूय सांगतलो टू इश्यू डायरेक्टली ऑल पंचायत should start using solar power. And that are there extremely good results because this will also help to save energy, to save their bills and save their expenditure. At the same time, you are using a natural resource. And I would request even municipal areas to do that. Simple thing, street lighting. Light कडे आम्ही कोई आस्क्राय वाढवले असं किती वाटतं काढून असं काढून जातं उजवाडा केला काय नाही ना कोई मासे काढून मेळ्ळा एडवांटेज घेईल किती किती जाईल असं गोंयांमध्ये त्यांना घडणं आलं ते घडपाला लागलेलं असतं. बट इफ देयर इज सोलर पॉवर नॅचरली एट नाईट इट विल लीट अप. उजवाडान काय क्रायमी आमची कमी जातली हांव समजता आनी अपेक्षा दवरता की विलेजींनी वॉर्डांनी भितरल्या गांवांनी ही स्कीम बरे भाशेन सगळे कडेन व्हरपाक आमी सगळे जाण प्रयत्न करया आनी तेन्नाच एका खरें अर्थ येतलो हे कार्यक्रमाचो. आज मुद्दम म्हाका हे कार्यक्रमाक आपयलो म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा कन्सर्न डिपार्टमेंट एज अ मिनिस्टर आनी तुमकां सगळ्यांक आनी समजता की तुमी खऱ्यांनी हो संदेश बेश्टो तोंडांनी उलोवप न्हू पूण तुमचे घरांनी घाला सोलर पॉवर एंड इट सेव्स लॉट ऑफ पॉवर. हांव जाणा एक फ्यू इन्स्टिट्यूशन लायक प्रकाश गांव हिंगा आसतले तेजे जुडा तेणी म्हाका हें केलें घाल्या म्हणून कशें करून घालून दिलें. आज ते म्हणटा आमी पॉवर बील फारीक करना वयल्यान आमकां पयशे येता पॉवर डिपार्टमेंटान युजींग गिविंग देम एन एक्सेस पॉवर टू द ग्रीड अशें जावपाक जायना. सो ऑल इन्स्टिट्यूशन्स इफ दे डू दिस इमॅजिन हाऊ मच एनर्जी विल बी सेविंग. आनी रिसंट डेव्हलपमेंट्स एंड जिओ पॉलिटिकल हॅपनिंग जे तुमकां खबर आसा ट्रम्पिझम ट्रम्पान कशें सगळे ही डिस्ट्रक्टेड द होल सिस्टम. पूण आमी इतले डिस्टर्ब जावपाक ना. आमी कशेंय डिस्टर्ब जावपाक ना कित्याक जसे आमचे माननीय प्रधानमंत्री म्हणतात आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशियंट इंडिया, स्ट्रॉंग रेसिलियंट इंडिया ते आम्ही आसा. गोंयांनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वयं करून गोंय म्हणतात सेल्फ रिलायन्स वी शूड डिपेंड ऑन इच अदर. हे केन्ना जातले अशें स्किमी म्हाका मेरेन पावले जाल्यार आनी डेफिनेटली आमी पावया. हांगा बसला ते आहा तितलेच लोकांनी पयले तुमी प्रयत्न करा. तुमच्या घरात तुम्ही खंयची स्कीम करतले वेदर इट इज गोइंग टू बी पीएम सूर्यागर डेफिनेटली फॉर योर हाऊस. इल्लेशे लोक अग्रिकल्चर करता जाल्यार अंडर पीएम कुसुम योजना म्हाका दिसता तुमी तुमचो पंप जो चलता आनी इलेक्ट्रिसिटी अग्रिकल्चराक लागून चलता ताकाय तुमकां लायट मेळटली पॉवर मेळटलो आनी हे तुमी केल्यार म्हाका दिसता सगळ्या जाणांक ऑलराउंड चेंज येतली आनी बदल येतलो. आज आमी पळयता आज आमी प्रोग्रेसिव्ह नेशन आनी व्हेरी स्ट्रॉंग नेशन त्या दृश्टीन
दृश्टीन जेन्ना आमी म्हणटात आमी सुपर पॉवर जातले आनी ऑलरेडी त्या मार्गार आसा सुपर पॉवर जावपाचे जेन्ना आमी मार्गार सुपर पॉवर जावपाचे सगळे आमी ह्या स्किमांचे फायदो घेवन आमी मुखार या गोंय आमचे जे आमी म्हणटात सोबीत आनी सुंदर गोंय कशें आमी सोबीत करचे आनी ग्रीनरी हाडची कशें आमी नॅचरल पॉवर यूज करून आनीकूय कितें थोडेपण हाडचे हे सगळें आमी करतले म्हणून ही अपेक्षा धरून सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्या काळजांतान चड आनी चड देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं जो हांगा प्रोग्राम आयोजीत केलेलो तो आमचो 150 इयर्स जे वंदे मातरम गितार जे जाल्या तेच्या लागून हो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या कल्पना प्रमाणे अख्खे देशभर जाल्लो आसा तसो तो आमच्या मुरगांवांत जाल्लो आसा आनी हो प्रोग्राम आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन गुदिनो हे दोगूय उपस्थित आसलेले आनी आयज जे एक फ्युचर जे आमी म्हणटा ही फ्युचर म्हणटा ती आमची सोलर एनर्जी आनी सोलर एनर्जी जर युटिलायज करतलो न्यू प्रोजेक्टाक जाल्यार आमकां खंय तरी इनिशिएटीव घेवचो पडटलो आनी तेच्या लागून हांवें इनिशिएटीव घेवन जे आमचे फिशरमॅन आसा रायट फ्रॉम बायणा टू देस्तेरो हे फिशरमॅनाक लागून जे स्ट्रीट लायटी जी आसा ती सोलर स्ट्रीट लायटी घालपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी तेच्या लागून ऑलमोस्ट आमचो प्रोजेक्ट अराउंड 300 स्ट्रीट लायट सोलर स्ट्रीट लायट ते आमचे क्लियर करून घेतलेले आसा ते टेंडराक आसा ते हांवें आतां ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलेले आसा तो टेंडर जावपाचो आसा बेगीनच्या बेगीन सो विदीन अ पिरियड ऑफ अदर 1 मंथा भितर म्हाका दिसता थंयसर तूं बायणा बिचाचेर म्हळ्यार ते फिशरमॅनाच्या एरियेन येयलो जाल्यार फूल तुका सोलर लायट्स दिसतली जी आमी घालपाचो आमचो तयारी केल्ली आसा. सर लिडिंग बाय एक्झाम्पल तुम्ही सोलर एनर्जी एक नवो प्रोजेक्ट आणि नीज गोंयकार एक लोअर सेक्शन फिशरमॅन तुम्ही कनेक्ट केल्ले आसा वॉट इज युअर अपील टू अदर सेक्शन फार्मर आणि त्यांनी कसं यूज करूंक मेळटा. आयज जे सोलर एनर्जी आसा पळय हो फ्युचर जसो आमी म्हणटा आयज इवन आमकां सगळ्यांक इवन म्हाका सुद्दां तशें तुमकां सगळ्यांक आपल्या आपल्या स्वताच्या घराचेर सुद्दां म्हाका दिसता हे सोलर पॅनल घालपाची गरज आसा आनी तेच्या लागून गव्हर्मेंट 70% सबसिडी दिता सो हेचो मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाचो आनी हेजे जे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे ताका कसलोच पोल्युशन ना कांयच ना इट इज ऑन द सनलायट सो हांव फक्त अपील करूंक शकता सगळ्या लोकांक कितें बाबा हेचो सोलर पॅनल लोकांनी घालचे आपल्या आपल्या घरांनी हेचो तेजे भितर तुका इलेक्ट्रिसिटी बील आसा पळय ते ऑलमोस्ट तुजी झिरो जातले सो हेचो म्हाका दिसता मॅक्सिमम बेनिफीट घेवपाचो तशेंच आमच्या फार्मर्सांक लागून गव्हर्मेंटान गेडाच्या अंडर खुबशी स्किमी काडिल्ली आसा जे पंप्स तांकां जाय जे डिझलाचेर पंप चलताले पेट्रोलाचेर ते तांकां सोलराचेर पंप तांकां दिवपाक दितले आनी ते बीन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां फक्त एप्लाय करपाची गरज आसा सो त्याच प्रमाणे जे शेतां जी आसा फार्मराची जी अनयूज आसा थंयसर सुद्दां तांकां हे सोलर पॅनल घालून जे थंयसर इलेक्ट्रिसिटी करतले पळय तयार ती गव्हर्मेंट घेवपाक रेडी आसा एट द रेट ऑफ 3.76 पैसे. आज आम्ही सगळ्याच एक ऑल्टरनेटिव्ह एनर्जी आम्ही सदांच सोदतात आणि ती ऑल्टरनेटिव्ह एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी आसा त्या खातीर जे नॅचरल सोर्स आमकां म्हणजे सुर्या कडल्यान मेळटा ती लायट आमकां मेळून सपोज ती एनर्जी आमकां मेळूंक शकता जाल्यार खूब बरें. आज अवेरनेस कॅम्प आशिल्लो आनी हो कॅम्पा खातीर हांवें असेंब्लीनूय मागणी केल्ली तो आज कॅम्प हांगा जाता आनी इतलेंच सांगून दिसता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाली म्हणजे 500 गिगावॉट पॉवर हे लक्ष दवरून म्हणजे रिन्युएबल एनर्जीचे लक्ष दवरून आम्ही सगळे पुढे गेल्ले आसा आणि आज पीएम सूर्य योजना आणि पीएम कुसुम योजना ह्यो 2 योजना आज लॉन्च जाल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता की आज सगळ्यांकूच आमकां ह्या रिन्युएबल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय ही नॅचरल एनर्जीचो फायदो घेवपाक जाय. आमकां सपोज पर्यावरण राखपाक जाय जाल्यार प्रत्येक जाणान जी जबाबदारी आसा ती हातलो आपलोय वांटो घालपाक जाय. आज हांव सगळ्या सोसायटी कडेन सगळ्या घरां कडेन हांव ताजे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी सगळ्यांनी ह्या एनर्जी कडेन शिफ्ट जावया. हातूंत भितर तुमचे सेव्हिंग तर भरपूर जाताच पण थोड्यो अश्योय स्किम्स आसा की तुमचे एक्सेस ज्यो आसा ते तुमी विकूंक शकतात. सो ही एक बरी येवजण आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. आज गोवा गव्हर्मेंटाचे मंत्री आणि आज ताजे हे केल्ले आसा आनी बरें दिसता. आज आमी सगळे मेळून पर्यावरण राखया ही जी रिन्युएबल एनर्जी आसा ताचो फायदो मॅक्झिमम घेवया आणि आमी आमचो वांटो आमच्या देशाच्या प्रगतीन दिवया अशें म्हाका दिसता.